असं म्हणतात जेजूक जेन्ना खंय खुर्सार चडयलो तो दीस खंय शुक्रार आसलो आनी तेज्या उपरांत 3 दिसांनी जेजू खंय परत जन्माक येयलो. तेजें उगडास तेजें कार्य आनी तेणी समाजा खातीर दिलां योगदान यादी घेवचां उगडास येवची म्हणून तो आयतार दीस इस्टर म्हणून लोक साजरो करतात. हालींच्या साखळेक सगळ्या क्रिस्तांव भावांनी आनी ह्या सगळ्या धर्माच्या लोकांनी सगळ्या भक्च्या खातीर जेजूचं जीवन तेजो विचार सगळ्या मनामनात रुजच्या खातीर इस्टर साजरो केलो. तो इस्टर ही कार्यावळ कशी केली ती बघात. खरंच जेजून सगळ्या समाजातल्या भावां खातीर भयणां खातीर सगळ्या लोकां खातीर बरे विचार दिले. सुखात समाधानान रावात, एकामेकाक आनंदान जगांक दियात, सगळ्यांक शांतीचो संदेश दियात, सगळे शांतिकायेन जगात असोच जेजूच्या जिवनाचो संदेश आमी तो जपाया आणि सगळ्यांच्या कल्याणा खातीर काम करूया. देव जेजूक जेन्ना खुर्सार चडयलो तो दीस आसलो शुक्रार आणि 3 दिसा उपरांत म्हणजेच आयतारा जेजू परत जन्माक येयलो असा मानतात. जेजू परत जन्माक येयलो तो दीस म्हणजेच इस्टर. जेजूक आपल्या जीवनात फकत दुसऱ्यांक मजत करात, दुसऱ्यांचेर मोग करात, एकमेकांचा सुख आणि समृद्धी हीच आपली समृद्धी असो विचार करात. दुसऱ्यांचा वाईट करू नाकात, वाईट करप्याक माफ करात होच संदेश जेजून दिला. साखळेच्या किरिस्तांव भावांनी इस्टर साजरो करून जेजूच्या जीवनाचेर उजवाड घातलो आणि सगळ्यांक मनीसपणान जगपाचो जेजूचो संदेश दिलो. जी कोण स्वत मानून घेवंक तयार आसात ती म्हजो ताळो आयकतात. स्वत म्हणजे कितें? म्हाका ह्या प्रामाणीक मनशाच्या कसलेच गुन्या मेळना. का त्याच्या वाट्यात चल चल तुझी वाट चल. मंदिर मोडून उडयतात आणि ते 3 दिसांनी नव्यान बांधताय म्हणटालो तो तूच मरे. तू देवाचो पूत जाल्यार तुकाच निवास आणि या खुर्सावेलो देव आता. आणि दुसऱ्या जोडयली तू खरेच देवाचो पूत जाल्यार तुकाच खुर्सावलो देवय तेन्नाच आमी स्वत मानतल्यार तू देवाचो पूत म्हणून. म्हजे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलय? चंपाटले
खऱ्यांनीच देवाचो पूत जावन आसलो. अशा तरेन आमच्या साखळेच्या भावांनी आमकां सगळ्यांक जेजूचो मनीसपणाचो संदेश दिलो. भारत स्काउट गायड गोंय राज्य फाट्यान कप्स आणि बुलबुल हो नवो मुळाव्या शाळेंतल्या भुरग्यां खातीर उपक्रम सुरू जावचो म्हणून खास 8 दिसांचा हालींच प्रशिक्षण शिबीर केपें तिळामळ गांवांतल्या निर्मल नेचरात घेतला. स्काउट गायड, स्काउट मास्टर, कप्स, बुलबुल आणि फ्लोक लिडरां खातीर ह्या प्रशिक्षण आसला. गोंयभरासून हायस्कूल आणि प्राथमीक धरून 30 शाळांतल्या शिक्षकांनी वांटो घेतलालो. ह्या शिबिराच्या समारोप समारंभाक म्हणजेच कॅम्प फायराक स्काउट ट्रेनिंग कमिशन गोंय राज्याचे डायगो फर्नांडीस, सचिव जेम्स फर्नांडीस, गायड फाट्याच्यो ट्रेनिंग कमिशनर एलिझाबेथ मास्कारेनस, गोंय स्काउट गायड फाट्याचे चीफ कमिशनर PR नाडकर्णी, TE फिलीप, तुकाराम नायक हे सगळे ट्रेनिंग अधिकारी आसलेले. शिबिरात वांटो घेतलेल्या शिक्षकांनी आपल्या अंगातली कला कशी सादर केली ती बघात. स्काउट गायड ह्या अभ्यासक्रमांतल्यान भुरग्यांचो मानसीक तसाच भौशीक विकास जाता असा गोंय स्काउट गायड फाट्याचे चीफ कमिशनर PR नाडकर्णी आणि सचिव जेम्स फर्नांडीसान सांगला.
दामोल्या लग्नाक वेता म्हाका सायबा वाट दाखय म्हाका सायबा वाट कळना हांव सायबा पलतडे वेता दामोल्या लग्नाक वेता म्हाका सायबा वाट दाखय म्हाका सायबा वाट कळना आमचो हांगा थिंगा भोंवपाचो दोंदो आमच्या फायद्याचो दुडू एकटावपाचो वराद आमी बेगांवकार दोंदो चलोवच्याक चड हुशार बागेली तुमी जावंक सोदतात पसरडान दिला मोलती प्यार वराद आमी बेगांवकार दोंदो चलोवच्याक चड हुशार बागेली तुमी जावंक सोदतात पसरडान दिला मोलती प्यार We can achieve. There is something down the road that we can strive for. We are told no dreams of hope that we can strive for. There's a spirit in the air. It's a feeling we all share. We want to show the world what India can be. We can achieve. जिला कोकणात जय बाळा जिला कोकणात जय बाळा हय चल गो सुंगटा पंगरे जाता कायलीन घातल्या सुंगट तांबडे जाता चल गो सुंगटा पंगरे जाता कायलीन घातल्या सुंगट तांबडे जाता चल गो सुंगटा पंगरे जाता कायलीन घातल्या सुंगट तांबडे जाता चल गो सुंगटा पंगरे जाता कायलीन घातल्या सुंगट तांबडे जाता शाळा सुटली घंटा झाली शाळा सुटली घंटा झाली शाळा सुटली दप्तर पाठीवर घ्यायचा आमच्या तिळामळासून येयल्लेल्या मयूर नायकान स्काउट गाईड शिबिराक येयल्लेल्या शिक्षकांच्या आंगातल्या कलागुणांचेर उजवाड घातलो. दर शुक्रारा बघीत रावात प्रुडंट मिडियाचो मान आनी मानावल्यो सांस्कृतीक कार्यावळी कश्यो जाल्यो हें सांग आमकां इसरां आगात. त्या खातीर gopinath@prudentmedia.in चेर तुमची मतां कळयात. आतां परत मेळया फुडल्या शुक्रारा. तो मेरेन ह्या कलियुगांतल्या कलीचो म्हणजेच गोपीचो तुमकां सगळ्यांक नमस्कार.